सगळ्यांक येवपाक RA11 सुपर यॉट हाच्या लॉन्चिंगाच्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसत आमचे पोर्ट मिनिस्टर बाबा अलेक्स सुरेश दलानी इज एन ओनर ऑफ दीस यॉट रेस्ट ऑफ ताचे स्टाफ आनी बाकी सगळ्यांत पयली कॉंग्रेच्युलेशन्स टू मिस्टर सूरज आनी द एंटायर टीम. गोंयांतलो पयलो मरीन क्लस्टर बाब सुरेश दलानी हाणें सुरू केलो. आमकां प्राऊड फील जाता की मरीन क्लस्टर पुराय देशांतलो पयलो जो गोंयांत सुरू जाल्या उपरांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची संकल्पना आत्मनिर्भर भारत ही खऱ्या अर्थात आमी जशें म्हणटा नांवार रुपाक आयली. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आज म्हणजे RA11 सुपर यॉट आमी आज लॉन्चिंग करता. टुरिजम क्षेत्रांतलें एक नवीन पावल आमी गोंयांत आज एक पावल फुडें वता हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण जेका आमी म्हणटा की यॉट टुरिजम जे गोंयांत येवपाक जाय, यॉट टुरिजम जे हाय एंड टुरिस्ट जे गोंयांत येवपाक जाय ताची गरज आसा. आमी रुटीन सगळे जाण म्हणजे सन सँड सी बियॉन्ड बीचीस हे पळयलें, बट आसा त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चराचो वापर आमी हाय एंड टुरिजम कशा पद्दतीन हाडपाक सोदतले हे जर पळयत जाल्यार RA11 सुपर यॉट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया म्हणपाक कांयच हरकत ना. की ज्या पद्दतीचो कम्फर्ट आनी ज्या पद्दतीचे त्यांनी मेक इन गोवा मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर हो यॉट तयार केला. म्हाका दिसता खास करून मायस टुरिजम म्हणजे जेका वेडिंग आसतले, स्मॉल इव्हेंट आसतले किंवा मायस मिटिंग्स आसतल्यो ज्यो ऑर्गनायज करपाक जाय ते ह्या यॉटाचेर ऑर्गनायज करपाक शकतले. आनी जेणे करून परत एकदा म्हणजे हाय एंड टुरिजम अशा पद्दतीचे यॉटाचेर येवपाक जाय ते हांगासर येतले. त्या खातीर परत एकदा हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी वन ऑफ द बेस्ट RA11 सुपर यॉट हे म्हज्या हस्ते लॉन्च केलें. म्हजे बरोबर पोर्ट मिनिस्टर अलेक्स होय आसा. बऱ्याचशा लोकांनी म्हणजे आतां पर्यंत आमी पळयताले की बरोचसो ट्युरिस्ट आयलो फक्त कॅसिनोचेरूच वचून एन्जॉय करूं शकताले, बट आतां यॉट हो एक अनादर कन्सेप्ट तेणे हांगासर अवेलेबल करून दिलो. त्या बद्दल तेजे पुराय टिमीचे हांव खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट tourist destination again to organize the different event in the state of Goa. So congratulations. My friend Suraj, Deo, and my dear brothers and sisters. I deem it a privilege to be here today because I have known Suraj as a young, with his permission can I say a little boy. I knew his father many years before I got to know Suraj. His late father is no longer in our midst, but I'm sure he was the founder of Vijay Marines, and had he to be alive, I'm sure he would have been thrilled to see what his son is doing and what his son has achieved. I wish the family all the best and would like to assure them that since they come from my constituency, whatever support they require, I will always stand by them. Thank you. I'm very thankful to Sir and Alex Sir for taking out the time from the schedule and coming on this effort that we have done to create a new luxury segment, which is right now non-existent in Goa for the nautical tourism sector. This niche segment that we're trying to create is for high-value tourists, and this kind of a super yacht culture is not existing right now. So this vessel is now, since very auspiciously inaugurated, will be open for all commercial operations very soon in the entire Goa coastal waters and hinterland tourism. I am really hoping that the blessings of everybody and everybody present here, that this venture of ours in nautical tourism will be the benchmark for Goa tourism on the national map and international map. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.